ह्या सगळ्याचेर एक मुद्दो जो येता की सद्याक शाह कमिशनाच्या रिपोर्टाचो बोवाळ चलता, मायनिंगाचे बोवाळ चलता, पक्षां भितर भरपूर बदल जावपाची शक्यताय आसा। शाह कमिशनचा रिपोर्ट येवनी आणि ताजेर मागीर काँग्रेस पक्षान निर्णय घेवनी, हा निर्णय काँग्रेस पक्ष घेवपाक समर्थ आसा। आणि अशा प्रकारचे कितलेय रिपोर्ट जरी आयले त्या सगळ्या रिपोर्टांतल्यान फाटल्या 50 ते 60 वर्षांत काँग्रेस पार्टी ही सारखी अशें म्हणून की मोठ्या अभिमानान आणि मोठ्या गौरवान मुखार तुगेले पादक्रमणा करीत येयल्ले आसा। प्रदेशाध्यक्षय बदलपाक शकता म्हणून बोवाळ चल्ला। सी आय एम मुव्हिंग विथ मिशन, पद आसपाक जाय नासपाक जाय हाजे म्हजे देणे काय ना। आय एम मुव्हिंग विथ मिशन, आतांय बीन आणि फाल्यांय बीन। आय एम विथ काँग्रेस पार्टी अँड आय विल ऑलवेज सपोर्ट काँग्रेस पार्टी। प्रदेशाध्यक्ष पद आसूं नासूं हय ते सांगलें मी, आय एम ए पर्सन हू विल गो विथ मिशन। त्यामुळे ह्या विषयाचो चिंता आज करपाची गरज ना। समजा प्रदेशाध्यक्ष गेले पद गेले, आय नेवर वर्क ऑन इफ्स अँड बट्स। समजा जाले जाल्यार न जाले जाल्यार ह्या विशया संबंधी सुभाष शिरोडकर म्हणजे हयातीत केन्ना काम केलें ना। हे म्हाका मुखार दिसता वास्तविकता आसा ते धरून हांवें सदींच वावुरलेलो आसा। एक गजाल सगळ्यांची म्हणटा की तुमी शिरोडा मतदारसंघा भितर कॅम्पेनिंगा बिजी जाले म्हणटकीर फुल टायम पार्टीक केन्ना अटेन्शन दिवपाक शकची ना। हे जेन्ना वस्तुस्थिती येतली, सिच्युएशन येतले त्या वेळार पळोवया मागीर त्या संबंधी। तुमी दोन्ही कडेन अटेन्शन जस्टीस दिवपाक शकतले। हे जेन्ना सिच्युएशन येतले त्या वेळार मागीर कळटले की कशे पद्दती करपाक जाता न करपाक जाता। आय एम क्वायट कॉन्फिडंट तुमी दोन्ही कडेन दिवपाक शकतले, दोन्ही कडेन तुमी लक्ष दिवपाक शकतले। अलायन्साची कितें? अलायन्सा संबंधी आमचे श्रेष्ठी आसा ताणें सांगिल्लें आसा की अलायन्स जावंक जाय, करपाक जाय। कितल्याचे सीट शेअरिंग जावपाक शकता सध्या? हे ज्यो गोष्टी आसात हे म्हजे हिसपान सकल हेका सादारण अजून तेप आसा। एकदम आमी लगीन घाई करपाची गरज ना। तुमी चीफ स्पोक्सपर्सन म्हणटात की सोचीवयर एनसीपीक दिवची ना म्हणून। अजून त्या संबंधी हायकमांडचे लोक, दोन्ही पक्षाचे हायकमांडचे लोक दिल्लीक बसून ते जेन्ना निर्णय घेतले आणि कळयतले आमकां की ह्या पद्दतीन हे सीट शेअरिंग जावं न्ही अशें म्हणून। त्यामुळे सद्याक तरी कांय घाई ना। सद्याक तुमचे लोकल लिडर स्टेटमेंट करतात ताजें कितें? अधून मधून करतात, तांकां शिटकावणी दिल्ले आसा की अशा प्रकारचे स्टेटमेंट तांणी करचे न्ही म्हणून। आणि म्हाका खात्री आसा एक दोन स्टेट ह्यावटच्यान तेवटच्यान जाले ते खंय मळप फाटना। त्यामुळे स्टेटमेंट करपा संबंधी आमचे काँग्रेसचे पुढारी जे आसात ते एक नीत आणि शिस्त बाळगतले अशें आशा। तुमचेच कांय लिडर दयानंद नार्वेकर सारखे पक्षाचेर टिका करीत आसात, मुख्यमंत्र्यांचेर टिका करीत आसात। दयानंद नार्वेकराचो स्वभाव सगळ्या गोंयकारांक खबर आसा, काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांक खबर आसा। तो आमी वळखतात ते एक सडेतोड आमदार। ताणें कितें सांगलें ताजे नदरेन कितें चुकी दिसता तातूंत वावगे कांय ना। फायनली काँग्रेस पार्टी हे बरे मोठ्या प्रमाणात डेमोक्रेसी आपल्या हातूंत भितर राबयता, पक्षा भितर राबयता। पण जेन्ना दयानंद नार्वेकर एक सिनियर मनीस उघडपणान येवन जेन्ना पक्षाचेर टिका करता खंय तरी पब्लीक परसेप्शन स्पॉयल जाता दिसना। ताजो थोडीशी बाधिकार जात तशें त्या अनुसार ताका विनंती केल्ली आसा की बाबा म्हजे वतीन हांवें विनंती केल्ली आसा की जे तुजे कितें भावना आसात, जे कितें तुजे विचार आसात, जे काही तुजे तक्रारी आसात ह्या पक्षाच्या चौकटी भितर ती मांडची अशें म्हणून। प्रदेश काँग्रेस कमिटीची जर घेतले जाल्यार जेन्ना रिव्हॅम्प जाली सगळी आनी तुमचेर जबाबदारी आयली, कांय जाणांचो आक्षेप आशिल्लो आनी कांय जाणांचे आरोप आशिल्ले की तुमचे कडेन यादी येतकीर यादी चेंज जाली। यादी जी चेंज जाल्ली आसा किंवा तातूंत जे भरती केल्ली आसा किंवा तातूंत नांवां एड केल्ली आसात ते लोकांची जाणविकाय घेवन आनी आमी इलेक्शनाक वतात तेन्ना 50 लोकांची टीम घेवन इलेक्शनाक वचूंक शकना। आमी कमीत कमी 100 ते 150 ते 200 लोकांची टीम घेवन वचूंक जाय। त्यामुळे ह्या यादीत जी नांवां भरती केल्ली आसात किंवा नांवां तातूंत नमूद केल्ली आसात हाजे शिवाय अजूनही नांवां येवपाक जाय। अजूनही आमकां त्या भागात ज्या भागात प्रतिनिधी मेळुना, त्या घटकाक ज्या जाग्यार प्रतिनिधी मेळुना हे आमकां प्रतिनिधी दिवपाचें आसा। कारण इलेक्शन जेन्ना म्हणटात तेन्ना तातूंत साबार जबाबदारी आसता आनी ह्यो सगळ्यो साबार जबाबदारी सांबाळटले जर जायत यू हॅव टू हॅव अ व्हेरी स्ट्रॉंग टीम। आणि ती 50 आणि 100 लोकांची न्ही, 200, 300, 400, 500 लोकांची टीम जाय। असो ह्या यात्रेच्या निमित्तान आमचे बरोबर कमीत कमी 200 कार्यकर्ते असे आसात की ती कालची तयारी करताले, आजची तयारी केल्या आणि फाल्यांची तयारी करतात। यादी तयार करतना दबाव आयलो जरा सुद्धा मागीर आयली ती पयलीं सगळे म्हणपाक लागले की तुमचेर दबाव आयलो। दबावाचा प्रश्नच येवना कारण सगळे काँग्रेसी भितर जे आता ज्यांची यादीत नांव आयल्यात सगळे म्हजे दोस्त आसात, सगळे म्हजे दोस्त आसात। त्यामुळे तांची नांवां आतां लोक आसात ते काम करून येयल्ले लोक आसात। त्यामुळे दबावाचा प्रश्न ना। फंक्शनिंगा भितर कितें बदल जावपाक जाय खंयचे फंक्शनिंग ऑफकोर्स फंक्शनिंगा भितर अजून खूब मोठो भराव येवपाक जाय आणि तो भराव येवपाक आमकां मुखारले
1.5 म्हयनो सुमार आसा. डिसेंबर पयलो फूट म्हयनो आसा. किती बदल जावचे दिसतात? बदलली अजून म्हाका हांवें सांगलां तशें जवळ जवळ 400 ते 500 साम खंदे फलंदाज कार्यकर्ते एकीच्या माध्यमांतल्यान आमचे 4 विभाग थारायल्यात. एकंदरीत राज्याचे 4 विभागात आम्ही 150 अशें म्हटलें जर जायत जाल्यार जवळ 600 कार्यकर्ते कामाक लागूंक जाय, जेणेकरून PCC कमिटी जी आसा त्या कमिटीक बर्डन जावपाक जायना. हांगा हे सामान पावले बॅच पावले ना, थंय मिटिंगेची तयारी जाली ना, थंय सावंड सिस्टम बरोबर ना, थंय कार्यकर्ते निमंत्रण पत्रिका पावली ना. हे जे एखादी केन्ना केन्ना कंप्लेन्स येतात, तक्रारी येतात, ही तक्रार आसूं शकची ना. ह्या सगळ्या फाटभुंयेचेर जेन्ना हे सगळी गजाली घडटात तेन्ना ऑस्कर फर्नांडिसा सारको लिडर येता स्क्रिनींग कमिटीचो हे म्हणून या कारणांय खूब आसात आनी तुमचेर दबावूय आयला. ऑस्कर फर्नांडीस हे काँग्रेसचे ज्येष्ठ कार्यकर्ते, बरोबर जांकां जवळजवळ 40 ते 50 वर्सांचो काँग्रेस पक्षाचो, भारत देशाच्या प्रांताचो अनुभव आसा, भारत देशातल्या वेगवेगळ्या भागातल्या लिडरांचो अनुभव आसा. आणि गोंय जर म्हणपाक जाल्यार जर गोंय संबंधी म्हणपाक जाल्यार जर जायत जाल्यार तांचो अत्यंत जवळचो संबंध आसा. गोंयच्या हर एक लिडराक, फुडाऱ्याक आनी हर एक प्रांताक ते वळखतात. त्यामुळे तांचे सारको मनीस येवप हे आमचें भाग्य. एज अ मॅन फॉर स्क्रीनिंग कमिटी चेअरमन सगळे म्हणतात की गोंय प्रदेश काँग्रेस समितीने आयोजित केलेली लोक समृद्धी यात्रा त्यांच्या गावात आयिल्ली आसा. घेऊन संदेश समृद्धीचो हांवें उदक म्हटल्यार ते भयंकर अनुभवी लिडर आसात. तांकां गोंयच्या सगळ्या लिडरा संबंधी माहिती आसा, जाणविकाय आसा आणि तांचे सगळे लिडरा कडेन संबंध बरे आसात. त्यामुळे काँग्रेसच्या लिडरा भितर एकोपाचो सांबाळपाक जाय, ते करपाचें काम ऑस्कर फर्नांडीस बरे पद्दतीन करतले, हातूंत दुबावूच ना. एकोपा सांबाळपाचो स्क्रीनिंग कमिटी करपाची, त्या स्क्रीनिंग कमिटीच्या माध्यमांतल्यान केंद्रीय थारावपाचें हे सगळें काम जबाबदारी बाबा ऑस्कर फर्नांडीसाची आसा आणि ते करतले, हातूंत दुबावूच ना. काँग्रेस पार्टी आयोजित करता नाही नाही गोंय मुक्ती दुसरी ब्रार उत्सवाच्या निमतान हे काँग्रेसचे पुढारी ऑस्कर फर्नांडीस सिनियर, क्वाईट सिनियर. आणि स्क्रीनिंग कमिटी पहिली खेपे गोंयांत उरला. गेल्या वेळार बी इलेक्शनाच्या वेळार स्क्रीनिंग कमिटी आशिल्ली, गोंयकारांची त्याशिवाय प्रदेश इलेक्शन कमिटी आशिल्ली, त्या वेळार बी वेगळे ऑब्झर्वर आशिल्ले. तीच पद्धत आता परत घेतली आसा. युवकांची नवीन अशें कांय ना. विद्यार्थ्यांची समृद्धी, अधिकाऱ्यांची समृद्धी, शेतकऱ्यांची समृद्धी, कष्टकऱ्यांची समृद्धी, महिलांची समृद्धी. काँग्रेस पार्टी घडून हाडटा लोक समृद्धी यात्रा. मोगाळ भाव भिणानो मोगाळ भाव भिणानो काँग्रेस पार्टी तुमकां घेवन आयल्या संदेश प्रचाराचो, म्हाका दिसता ते पक्षाक संदेश आणि जोड दिवपा संबंधी स्वातंत्र्याची 50 वर्सां जाल्ल्या निमतान काँग्रेस पार्टी तुमकां दिता उमोनीत परबी. पक्षाक आनीक जोड दिवपा संबंधी पक्षाच्या अशी यत्न चालल्यात की पक्षां भितर कांय थोडी क्लिन्झिंग जावपाक जाय. रुक जाना भैया रुक जाना. पक्षां भितर अजून जोड जावपा खातीर, बांदावळीक बरी घडसाण येवपा खातीर अजून हातूंत आनी एडिशन जातली, हातूंत दुबावूच ना. कारण सुरू केला फायनली वी आर गोईंग फॉर इलेक्शन. इलेक्शना वेळार क्लिनिंग न्ही, इलेक्शना नितळसाण आनी एकूच दवरप. ऑस्कर फर्नांडीसा घालून भितर सुरू केला. हे खंय तर वेगळे हे जाल्ले ते विचार आसा, हाजे संबंधी आमकां तरी कांय म्हायती ना. आनी म्हाका दिसना की क्लिनिंग करपासाठी काँग्रेस पक्षा भितर बांदावळी भितर कितें आसा. ऑस्कर बाब येतकीर खंय तरी लुईजीन बाबाचें नांव मुखार सरपाक लागलें. हे मदलो खंयचो एक स्तर आसा तो ते नांव मुखार हाडटा. हे म्हण ते म्हण अशे विशय मुखार हाडटा. आनी विशेष करून यात्रेचे हो विशय हाडटात. कारण यात्रेक थोडेशे वेगळे प्रकारचे म्हणून येवचे म्हणून यात्रेक एक थोडे प्रकारचे जो लोकांचो जोश, लोकांचो सपोर्ट हो पळयलो जर जायत हे विशय आसात ते सगळे फालतू विशय आसात. सगळे फालतू विशय. यात्रेचो रिस्पॉन्स पळयतकीर सुभाष शिरोडकराक भिवपा लागल्यात, काँग्रेस पार्टीक लोक भिवपा लागल्यात. ही नांव मुखार हाडपी भायली न्ही काँग्रेसींतलेच मनीस. काँग्रेस पार्टीक लोक भिवपा लागल्यात. काँग्रेस पार्टीचे ही जमात पळय तरी आनी रिस्पॉन्स पळय तरी विरोधी लोक जे आसात ते भिवपा लागल्यात. विरोधी पक्षांतले काय काँग्रेस पक्षातले न्ही, काँग्रेस पक्षातले न्ही. हे भायर येतात ती पक्षा भितरल्यान येतात नांवां. पक्षा भितर खूप नांवां येवं शकतात, तातूंत काय ताका बंधन ना. You ask them about allegations of scam, they brush it aside. Nothing is proven yet, they say. There seems a sense of worry in their voice
but they refuse to acknowledge it. Every MLA makes sure that Yatra covers maximum area in his constituency with loudspeakers and slogans full on. What is the use of this Yatra if we fail to cover maximum area in our constituency? People should see the rally. It matters, is their argument. The Yatra spread over a month is cut short to 9 days. The reason they say is IFFI and other government engagements. Every leader tries to grab highest projection during the Yatra. For the first time, Congress leaders seem serious about reaching out to people using such medium. तुम्ही किती म्हणता विथ अलायन्स 25 काय फकत काँग्रेस काँग्रेस पार्टीच्या 25 येतलं काँग्रेस पार्टीची ही त्याला यात्रा सगळी घेतली जातात. लोक समृद्धी त्यानुसार म्हणजे मुखाल त्यांच्या आकडे करतलो त्यांच्या समृद्धीची तुमचे यात्रा काय आमदार जे असतात ते आपण जाऊन त्यांच्या उत्पाला एकचाराची यात्रा भुरग्यांक त्यांच्या भावांक तिकीट दिया. उदरगतीची यात्रा हांव ही पार्टी गोंयची मनीसपणाची यात्रा असं काय आहे ना म्हणटा, तुमचे आमदार जर गेले त्यांच्या जाल्यार अंगाळ्या टॅकल कशें सदनांची करतले? यात्रा तुमचे आमदार जर एनसीपी माराक गेले गोंयच्या आमचे तिकीट दिया. कर्नाटका खातीर यात्रा आम्ही आमदार गोंयच्या विद्यार्थ्यां खातीर आमचा यात्रा विश्वास असा गोंयच्या महिला खातीर यात्रा The situation is bad. We need to pull our sleeves, but some of our leaders don't understand. They are busy fighting among themselves. The loyal Karyakartas admit in private. Can you tell them not to do such a stupid thing in this election year? They ask us. We just smile and decide to wind up. सुभाष भाऊ बिझी आशिल्ले तुम्ही मीटिंग चालल्या तरी असं मुलाखत दिली थँक्स अ लॉट इट वॉज प्लेजर टॉकिंग टू यू थँक्यू